आम आदमी या मायनिंगाचेर जे आतां चलना पॉलिटिशनाचें ते एखादे निशेध करता। आतां खंय 40 आमदार दिल्ली वचूंक सोदतात। आमी कितें म्हणटात, बाबा तुमी लोकांच्या हितान कित्याक पळयना? इतली चोरी जाली, तुमी रिकवरीचें कांयच उलयना। तुमी फक्त म्हणटात आतां ऑक्शन करपा नाका, हें करपा नाका, वयर वतात मायनींग रिव्यू पेटिशन करूंक सोदतात। सो आम आदमी पार्टी हाजे निशेध करतात। आमी म्हणटात की लोकांच्या हिताचें तुमी काम करात। आतां आमी दुसरें म्हणूंक सोदतात की आम आदमी पार्टी जे स्वराज आमचें आसा, स्वराज म्हणल्यार कितें? हें डेमोक्रेसी, लोकशाही ही लोकांची। त्याच प्रमाणे जे हांगा भितर मीन आसा हेंय लोकांचेंच न्ही। सो लोकांचें तर मीन आसा जाल्यार हें लोकांक ताचो फायदो मेळपा जाय। हांगा फक्त 10-15 जाण पयशे करतात आनी वतात ताजेर पॉलिटिशनूय पयशे करतात, पूण लोकांक कांयच मेळना। सो आमी म्हणटात की कॉपरेटीव मायनींग करचें। कॉपरेटीव मायनींग म्हणल्यार कितें? जशें अमूल मिल्क आसा, अमूल बटर, अमूल आयस्क्रीम, तें कितें अशें सगळे लोक चलयतात, ताजो फायदो सगळ्या लोकांक वता। त्याच प्रमाणे ह्या मिनीचो सगळो फायदो आसा हें लोकांक वचपा जाय। हें लोकांचें आसा आनी हें लोकांक पावपा जाय, सगळ्या प्रमाणान लोकांक पावपा जाय। इवन गव्हर्मेंटाच्या एक्सचेकरान सुद्दां पयशे येतले आनी सगळ्यांचीच गोंयकारांक हाजो लाभ जातलो।